जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जिकोन देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांणेल्यांत केल्यान तांकां सगळ्यांक हांव जेजूच्या नांवान येवकारिता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 19:23 वोड. तर ह्या वेळार आमी हे देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आमी घेवया. तर ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 19:23 वोड आमी वाचुया. आपल्या मुर्खेपणान मनीस आपलेच पाड घालता आनी मागीर सर्वेस्पराचेर गुन्यांव थापता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रितीच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार आमी देवाचें उतर इस्कुटावया आनी ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया. देवाचें उतर म्हणटा मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 19:23 वोड. आपल्या मुर्खेपणान मनीस आपलेच पाड घालता. खरेंच आमी जायतीं जाणांक पळयता आनीक आपलेच पदवेन आनी आपलेच मुर्खेपणान मनीस आपलेच पाड घालता. आनीक हें आपलेच पाड घालतोच मुर्खेपणान हें सगळें तांच्या जिवितांत वायट घडले उपरांत ती देवाक शिणटात. तो गुन्यांव देवाचेर थापतात. तर हें देवाचें उतर म्हणटा हांगासर आपले मुर्खेपणान मनीस आपलेच पाड घालता आनी खरेंच आपलेच मुर्खेपणान मनीस आपलेच पाड घालता आनी मागीर सर्वेस्पराचेर गुन्यांव थापता. आनीक जेन्ना आमचेर वायट येयलें म्हणटच आमी सर्वेस्पराचेर गुन्यांव थापतात. तर हो ल्हानसो जो विशय हांवें तुमच्या मुखार हाडला. जरी तर आमी कसल्या त्रासां पडटा जाल्यार आमच्या मुर्खेपणान आमी त्रासांत पडटा आनीक ह्या मुर्खेपणान आमी त्रासांत पडटोच आमी देवाक शिणटा. तर आमी देवाक शिणून कसलोच फायदो ना, कित्याक आमकां आदींच फुडें देव कोणाक ना कोणाक उजार करून शिटकावणी दिता. आनी जरी तर ती शिटकावणी आमी घेयनात आनी आमच्या मुर्खेपणान आमी फुडें वेता जाल्यार आमी आमचेच पाड घालतात. आनीक हें सगळें आमच्या जिवितांत वायट घडलें उपरांत आमी देवाक शिणटात. तें आमी करचें न्हय, हें सारकें न्हय. आनीक जाता तितलें आमी देवाचें उतर आमी घेवया, देवाच्या उतरान आमी वाडोवया आनी चलुया आनी ह्या मुर्खेपणांतल्यान आमी भायर सरुया. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां तुमी हें देवाचें उतर वाटात आनीक हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी. तर हो ल्हानसो विशय जो कोण म्हजो पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडियो हांव सोंपयतां.